कर्नाटक राज्याच्या अस्तंतेच्या गाठीर 5व्या सृष्टीमध्ये उजळच्या थिकाबरी सोबोन आसा एक धाकटुलो गांव हिरेबैल. पुर्विल्या काळार हिरेबलालू म्हणल्या नांवान सर्वांनी वळखोंचो गांव आता हिरेबैल म्हणल्या बदलापाक कारण जाला. चिकमगळूर तावन सुमार 70 किलोमीटर अंतरार सोबीत सुंदर मलनाडाच्या पासलेंत गुड्या दोंगराच्या सांगतपणांत च्या आनी काफये तोटाच्या 5व्या मधुर परमळांत लोणये मोडाच्या निळश्या आकाशाच्या सावळेंत सोबोन आसा हो धाकटुलो गांव हिरेबैल. प्रकृतीच्या ग्रेस्तकायेन भरलेल्या या सोबीत गांवांत उबारायेच्या सुवातेर दोणीच्या आकारार भक्तीच्या रूपकारार सर्वांक आपले थंय ओडून आसा सांजुजेक समर्पिल्ले हिरेबैल फिरगजेचे सोबीत देव मंदिर. ಮಲೆನಾಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಗಿರಿ ಶಿಖರ, ಜೀವ ಜರಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ನೋಟ, ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೊಬಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬೈಲು ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ದೇವಾಲಯ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 8, ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಲು, ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಚರಣೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हे फिरगज एक विशेष सावनो गुंडाळ्याच्या भावाट्टानं वाडवलेल्या कुटुंबांनी भरलेले सावन आसा. सुमार 80 वर्सां तावनो ह्या फिरगजेंत सबारीतले क्रिस्तांव लोक जियोन गेलो. आयच्या दिसा संवसाराच्या कोणशान तांची कुटुंबां बांदून घेवन जिवीत जियेती आसात. आमी मिंगेल फुटाडो आनी फ्लोरीन फुटाडो म्हणजे आवय बापाय आनी आमचे पुटाव ह्या फिरगजेन सर संपूर्ण रितीन आमचे जिवीत जियोन आसल्यो. आजुनूय आमचे जिवीत ह्या फिरगजेंत आसा आनी आमच्या फिरगजेंत जाय तितले भावार्थाचे देणे आनी भावार्थाची बुन्याद विशेष सावनो हांगासर आयिल्ल्या सर्व याजकांनी आनी तशेंच अर्सुलायन धर्मवहिनींनी सगळ्यांच्या काळजांत गुंडाळेन रोमचे बरे तो भावार्थ शिकयलो आसा. ह्या वरवीं सगळीं क्रिस्तांव कुटुंबां देखी बरीच कुटुंबां जावनो आनी देवाच्या आशिर्वादान सुफोळ रितीन वाडोवन आयल्यांत आनी संतोशान जियोन आसात. ह्या हिरेबैल फिरगजेन क्रिस्ती भावार्थाचो उगम आमी जाणा जावचें तर चरित्रेच्या पावलांनी पैण करतना 1909 वर्साच्या काळारच हांगासर क्रिस्तांव वस्ती आशिल्ल्या विशीं आनी एक कोपेल आशिल्ल्या विशीं कळोवन येता. क्रिस्तशका 1907व्या वर्सा चिकमगळूर फिरगजेचो विगार बाप एम गुरियाड हाणें हांगासर कोपेलाची बुन्याद घाल्ले विशीं उल्लेख आसा. क्रिस्तशका 1909 इसवेतावन क्रिस्तशका 1935 पर्यंत हिरेबैल तवळच्या मोडिगेरे फिरगजेचो एक वांटो जावन आसून तवळ फ्रेंच याजक बाप गुरियाड
बाप फेसांदिये आनी बाप केल आनी हांगाची भास शिकोवन ह्या मलनाडांतल्या कॉफी आनी चायाच्या तोटांनी वावुरच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या आत्मीक गरजा खातीर अमोलीक सेवा भेटयलेली जावन आसा. उपरांत मूडगेरे तावन हांगासर सेवा दिल्ल्या स्थळीय याजकांनी ते मिसांव मुंदरून वेलें. क्रिस्तशका 1935 तावन 1943 पर्यंत बाप एजे नोरोन्ना, बाप पी.बी. पिंटो, बाप आगस्टीन डिसोजा आनी बाप एम. नोरोन्ना हांणी ह्या फिरगजेंत भावार्थ जिवाळांच्या सोम्याच्या मिसावांत मोठो वावर अर्पिलो. त्या तेंपार 1939 विशेंत 18 तारखेक हांव जल्मलो. एक वर्सा उपरांत म्हजो बापूय ह्या म्हज्याकी व्हड दोगां जाणां चेडवां भुरगीं आनी हांव त्या जाणां भुरग्यांक काण घेवन मूडगेरे फिरगजेक आलदूर मूडगेरे फिरगजेक आलदूर म्हणले कडेन येवन येल उडगे म्हणले कडेन रावल्या. थंयच्यान आमकां फिरगजेक मिसा वचोंक मूडगेरेक 9 मैलां, चिकमंगलाराक 11 मैलां वचोंक वाट आसली. तशें जाल्यार आमकां कश्ट जातात सांगून आमी हिरेबेल फिरगजेक हेम्मत्ता नाल्कांत येवन पावल्या. हेम्मत्ता नाल्का तरी म्हाका फादर लोपेजो म्हणलो म्हाका उडास ताचो आनी नोरोनाय उडास ना. हे लोब आनी जे पेरेरा आमी तेजो ल्हान भुरगे आमी हांगा होस्नाळा समशे म्हणसर मिसाची तराक येताले हांव चलोवन येताले हांव. कळ्ळें न्ही. पाद्र्याक आमकां जे पेरेरा आपण व्हरतालो. ताचे उपरांत हो आयलो आमचो पिदेलीस पिड्डो. तो चड जावन आमकां वचनातलो. तेजो थोड्यो थोड्यो फिरगजेक वेहिकलां आसली त्या वेहिकलाचेर येतालो खंय खंय येतालो. तेजो आमकां कुद्रे मुखार तरया इशीन समश्यां तरया इशीन मागुंडी इशीन केळगूर म्हणल्यार इशींतान पुरा लोक हांगा हिरेबेल फिरगजेक येजालो. क्रिस्तशका 1940 इसवेन मूडगेरे फिरगजेचो वांटो जावन आशिल्ल्या हिरेबैलान एक इगर्ज बांदली आनी क्रमेण 1943 ह्या वर्सा हिरेबैल एक स्वतंत्र फिरगज जावन अस्तित्वाक आयली. सांजुजेक समर्पिल्ल्या ह्या नव्या फिरगजेचो प्रथम विगार जावन बाप एम. लोपेजान क्रिस्ती समुदायाचें सुंकाण हाती घेतलें. जावळी, केलगूर, हिरेबैल, कळसा आनी समसे पर्यंत ह्या फिरगजेची गड आसून हिरेबैल फिरगजेचे विगार सर्वांच्या आत्मीक गरजांक अमोलीक सेवा भेटयताले. क्रिस्तशका 1940 वर्साच्या नोव्हेंबर 28 तारखेर केळगूर चायाच्या एस्टेटांत सातुर्नीन कॉपेलाचें उक्तावण जालें आनी स्थळीय निवासींच्या आत्मीक गरजांक एक वर्तो आस्पद जालो. म्हजें नांव सातुर्नीन डिसोजा. हांव हांगा फाटल्या 4.5 वर्सांतल्यान काम करना आसा. आतां हांगा प्रस्तूत हांव सुपरडेंट जावन काम करना आसा. आमकां भोव बरी खुशेची खबर कितें म्हणून सांगल्यार आमकां हांगा एक इगर्ज बांदून दिल्या, कॉपेल बांदून दिलां. ह्या कॉपेलांत आमकां हर एक आयतारा दीस सकाळीं 7 वरांर मीस आसा. फेस्तां दिसा कुडो आमकां हिरेबेल तावन फादरा भियोन आमकां मीस भेटयत आसा. सकट लोकांक पयस तावन येवंक एक वाहनाची वेवस्थाय आसा. अशें जाल्ल्यान आमकां आमचे आत्मीक गरजो निवारूंक आमचे विगार बापू हिरेबेल तावन येतात. फाटल्या 4.5 वर्सांनी वचोन आमच्या लोकांक बारी एक आत्मीक विचार हें करूंक बारी कुमक जाल्या ह्या आमच्या हाचे तावन. आनी आमकां काम करतना आमकां मस्त बरेंपण ह्या कॉपेलांतून आमकां बगलां. आमकां खंयचेय प्रॉब्लम आसल्या वेळार, समस्या आसल्या वेळार आमी एक मागल्यार हांगा जावन दी ग्रोट्टा कडेन वचून लुदमायाच्या ग्रोट्टा कडेन मागल्यार आमकां तें इमिडिएटली आमकां तक्षण आमकां तें फावो केलां. हें आमकां बारी खुशेचे विशय. आनी हें कॉपेल बांदूंक तयार केल्ले दिवान बहादूर S.L. मतेसाचे पूत 4 जण. ताचे उपरांत आतां पिटर मतेस, ताचे उपरांत आयलो संजय मतेस. हे ते ಸೇಮ್ ताजे ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಕರಣ ಆಸತ್. ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 300 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು.
ಪೂಜೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಪೆತಿಲಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಸಾಹುಕಾರರು, ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರು SL ಮಥಾಯಸ್ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಭಾನುವಾರದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಸಮಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು. क्रिस्तशक 1950 आणि 2 या इसवेन विगार जावन नेमक जाल्ल्या बाप फिदेलिस पिंटोन नव्या देव टेंपलाची येवजण केली आणि क्रिस्तशक 1950 आणि 8 इसवेंत तवळचो मैसूरचो गवळी बाप रेने फ्युगा हाणें नव्या देव मंदिराचे लोकार्पण केलें. क्रिस्तशक 1960 इसवेंत अर्सलायन फ्रांसिस्कन धर्मभयणींनी हांगासर तांचें कॉवेंत उक्तायलें आनी इस्कॉलाची सुरवात केली आनी फिरगजेंत तांची अमोलीक सेवा आरंभ जाली. हांव सिस्टर संतोष 1977-82 हांवें हांगा हिरेबैल सेक्रेड हार्ट इस्कॉलान सेवा केल्या. आतां परतून निवृत्तीच्या वेळार हांगा हांव हिरेबैल आयल्या. त्या वेळार फादर फिडेलिस पिंटो मागीर आमचे अर्सलायन फ्रांसिस्कन सिस्टरांनी 1961 येवन 1967 सेक्रेड हार्ट इस्कॉल सुरू केला. हांगाच्या बिसायबांनी आनी लोकांनी आनी सिस्टरांनी मस्तू सेवा केल्या. मात्रेनी लोकांनी तांची सेवा मस्तू आमकां धराळ मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भी हांव तांकां कृतज्ञताय सಲ್ಲಿಸಿದ. हांव एलिझाबेथ सराव हांव हिरेबैलांत जल्म नोडदल्लें. आमचें घर इगर्जेला केंत आसलें. तशें त्या पाद्र्याक आमकां कोड्यार घरनाक पाद्र लोपेस ते म्हणून आसलें. आमकां उलोवंक जायनासलें पाद्रे कडेन. मागीर पाद्र कारान आयलो, पाद्र फिदेलिस पिंटो आयलो. त्या वेळार आमकां खुशी जाताली तांचेर कोंबणे उलोवंक. इगर्जेक कितें रावतालें वचून. तशें हांव म्हाका बाप्तिस्म व्हड लायिल्लें तेंत हिरेबैलांत म्हाका पयलो कोंबारी तेंत जाल्लो. क्रिसमस तेंत जाल्लें. म्हजें काजर रेस्पेर हिरेबैलांत जाल्लें. तशें हांव हिरेबैल पिरगजेक वस्तू लागीं आसा कित्याक म्हळ्यार हांव जंय व्हरलें तें म्हजें काजर पसरी हांव हिरेबैलांत हाडलें. तशें म्हाका व्हरतो संतोश जाता की हिरेबैल जिवले जाता पण म्हाका भारी एक वखदी खुशी जाली. देवाक अर्घा ओगला पावून दिता देवाक. ह्याच वर्सा इगर्जे मुखलो सोबीत ग्रोट्टोचें निर्माण जालें. तवळचो मैसूरचो सहाय्यक बिस्प अदीक मनादीक डिसोजान आशिर्वचन केलें. ह्या हिरेबैल सांजुजेच्या फिरगजेन सवार याजकांनी धार्मीक, आत्मीक आनी सामाजीक सेवा लाभयल्या. बाप जो मेरी लोबोच्या सेवे वावराद्वारे सर्व धर्मांचो बरो संबंध रुता जालो. गायन, कला, संस्कृतीचें संघटन आनी तालेंतां उर्जिता काडचो वावर जालो. बाप पॅट्रिक डिसोजाच्या मुखेलपणान भूसुदारणाच्या वेळी लोकांतय नवी जागृती उदेली आनी गरजेवंतांक कानुनाद्वारे वर्तो फायदो आनी बरेपण लाभलें. बाप डेनियल डिसोजाच्या सेवे वावरा वेळी प्रस्तुत आसच्या नव्या देव मंदिराचें निर्माण जालें. 6 वर्साच्या निरंतर वावरा वरवीं हें भोवसोबीत देव टेंपल रचन जालें आनी 1985 वर्साच्या
एप्रिलाच्या 30 तारीखेर गवळी बाप आल्फोन्स मतायेस हाणें हें आकर्षक देव मंदिर आशिर्वादीत केलें. बायबल पंडित विगार जॉर्ज डिसोजाच्या सेवे अवधेंत ह्या फिरगजगारांक विविध शेतांनी राष्ट्र आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार परसळोवंक अवकाश जालो. फिरगजेंतल्या कुटुंबांनी स्थळांतर जावचे आडोवचे खातीर फिरगजेच्या आनी हेरांच्या सहकारान फिरगजेच्या भुंयत 20 कुटुंबांक घरां निर्माण करून दिली. हेम्मकींत नव्या कोपेलाचें निर्माण हांच्या सेवे अवधेंतच रुता जालें. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೈಲು ಚರ್ಚ್ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ದೂರ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಬೇಕಿದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರೇಬೈಲಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರ ಸದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. बाप जीवी डिसोजान फिरगजेंत आत्मीक वातावरण जिवाळयलें आनी भावार्थ जिवाळांच्या मिसावांत निस्वार्थ वावर भेटयलो. बाप फ्रांसीस रस्किनाच्या सेवे अवधेंत याजकाच्या नव्या वस्तीघराचें निर्माण जालें. तशेंच फिरगजेच्या सर्वांगीण अभिवृद्धेक ताणें मोठो वावर भेटयलो. बाप आर राजेंद्र हाणें भुरग्यांच्या शिकपा खातीर जागृती केली आनी ह्या विशीं वर्ती सेवा दिली. ताच्या सेवे अवधेंत इगर्जे मुखार सोबोनासचें सान जुजे द्वाराचें निर्माण जालें. बाप गिल्बर्ट पिंटो हांगासर एका वर्साक विगार जावन आसले आनी तांणी फिरगजेच्या अभिवृद्धीक वर्ती सेवा दिली. बाप जॉर्ज आंद्रादेच्या सेवे अवधेंत फिरगजेंत आध्यात्मिक नवीकरण संचलन जालें. पंचायताच्या सहयोगान हायटेक टॉयलेट निर्माण करूंक तो वावुरलो. प्रस्तुत बाप डेव्हिड प्रकाश ह्या फिरगजेचो उर्बेवंत विगार जावन वर्ती सेवा दिवन आसा. फिरगजेच्या अभिवृद्धीक निरंतर वावरून आसच्या ह्या विगाराच्या सेवे अवधेंत हिरेबैल सान जुजे फिरगजेक 80 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमचें भाग देवान फावो केलें आनी तशेंच फिरगजेच्या विविध योजनांक ह्या सुवाळ्यार एक वर्तो अवकाश अस्तित्वाक आयलो. हांव स्टॅनिस्लस मतायस म्हजे बाबेज श्री जेस मतायस आनी सिरेल मतायस केळगो तोटात वस्ती करीत आसली. हांव केळगोरांत जल्मलो ल्हान वर्सान. आमी ल्हान आसतना आमकां फ्रेज कॉलेजान फादर फेरेस विड्डो, मराठी बाप जो मेरलोगो, मराठी बाप पॅट्रिक डिसोजा, मराठी बाप डॅनियल अशें सवार पाद्री हांच्या दैवी शिकवण्यान महत्व पात्र घेतला. तांणी आमकां शिरेवय फिरगज जाल्यार केळगोरे कोपेल आसले 7-7 एक समापन दिल्ले आसले. आमकां हर एक मिसा वागडे रजात काळजारा इवन एक वोट समेत केळगोर इयर्जन सांगल्या. अशें आमकां धार्मीक शिकवण्या खातीर देवाच्या पारांनी वस्तू वांटकान भेदभाव नासतना होटलेलान डॉक्टर होटले नासतना सगळ्यांनी बरें देख दिवन बरें तेच जावन तेजी कशी जी बरें शिकून दिवन बरें माहिती दिवन सगळ्यांच्या उदारी खातीर ते वारल्यात. ह्या हिरेबैल फिरगजेंत सोबीत सृश्टीमध्ये सोबनासचो जैत दोंगोर मल्लेशना गुड्डा आमचो भावार्थ जिवाळांक एक संकेत जावन आसा. हांगासर मानेस्त विजे कोयल्लो कापये तोटान खडपा आनी जरी मदें 5व्या परिसरांत सोबोनासचो मरियेचो ग्रोट्टो हांगासर येवच्या भक्तिकाच्या काळजान भावार्थ जिवाळयता. ह्या दोंगराच्या तुदयेर आसची क्रिस्तरायाची जैत इमाज
आनीक वर्तें आकर्शण जावन आसा. मळबाक तेंकून म्हणले बरी हात विस्तारो नासची सोम्याच्या इमाजीक भेट दिल्ल्या वेळी भक्तिकाच्या काळजा मनांनी भावार्थाची झर उमाळोन येता. सबार भक्तीक हांगासर भेट दिवन आत्मीक संतोष भोगतात. म्हजें नांव एंटनी फर्नांडीस. आमचे फर्म पिएट्रो स्टॅच्युरी कंपनी आणि मॉडर्न सिमेंट कॉन्क्रीट वर्क्स. आता हे स्टार्ट केल्लें म्हज्या डॅडीन. स्पेशल जावन त्या मलेशियन गुड्डाची स्टॅच्यू बसयल्ली ते आमीच हांगाच तयार करता. हांगा हांव वर दोन तीन कुडके आहात तांचो ते वर थंय वयर व्हरून बसोवन फिनिशींग करना हांवें केल्लें तें म्हजें काम. परत्यान एपटी केला. ताजे हात कट जावन ते एंड पाम कट जावन सकयल खंय बलांत उडिल्ले कट जावन. मागीर मिस्टर कोयल तो आयिल्लो हांगा अळशेचो जाला. मागीर परत्यान करन व्हरून परत्यान बसयलो तेजे हात. प्रस्तुत हिरेबैल फिरगजेक केळगूर आनी हेम्मक्की ही 2 उपकेंद्रां आसात. फिरगज विगार गरजा तेकीत ह्या केंद्रांनी भेट दिवन फिरगजगारांच्या आत्मीक गरजांक सेवा दिता. ह्या फिरगजेंत 7 विभाग आसून 164 क्रिस्तांव कुटुंबां आसात आनी फिरगजेंतल्या कतोलिकांचो संख्यो 605 जावन आसा. ह्या फिरगजेंत सबार देव आपोवणी उदेल्यात. 7 याजक आनी 10 धर्मभयणी सोम्याच्या शेतांत मिसांव करनासात आनी 2 उर्बेवंत युवक सेमिनरींत तरबेती जोडनासात. 80 वर्सांचो मोलादीक इतिहास आनी म्हत्वाची वाडावळ वावोन आसची हिरेबैलची सांजुजेची फिरगस दिसान दीस बेसावांनी भरोवन निरंतर अभिवृद्धीच्या पावलांनी समकोन दी आनी सोम्याचो उजवाड सगळ्या संवसारार प्रसारोवन दी म्हूण आमी सर्व बरें मागया.